विसावकर न्यूकार 26 मे ते 11 जून मजगती भाजपान साबार कार्यावळीचे आयोजन केला। बूथ संपर्क अभियानाच्या माध्यमांतल्यान भाजप महिला 34 बुथांचेर भाजपाच्या वावरा बाबतीत जागृताय करतले म्हण माहिती कुंदा चोडणकार हिणे दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। आम्ही फ्रॉम 26 मे ते 11 जून पर्यंत ही खुशालचे दीस आम्ही मनयता आणि त्याच्या मार्फत म्हाका दिसता की युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC ST, भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख कार्यकर्ते हे सगळे वेगळे वेगळे कार्यक्रम आम्ही हातीन घेता आणि त्यातलोच एक कार्यक्रम म्हटल्यार आम्ही एक महिला मोर्चा जो आसा ज्याने आम्ही एक कार्यक्रम हातीन घेतलेलो आसा तो म्हणजे बूथ संपर्क अभियान आणि या बूथ संपर्क अभियानाच्या मार्फत केंद्रान केल्ले आमच्या सरकारान जे गेले 4 वर्सां सरकार आसा ह्या सरकारान केल्ले वेगळ्यो वेगळ्यो योजना वेगळ्या वेगळ्या डेव्हलपमेंटाची जी कामां आसात ही लोकांपर्यंत पावप आणि याच्या मार्फत म्हाका दिसता आम्ही गोंयान 34 ह्या मतदारसंघ या 34 मतदारसंघान आमच्यो ज्यो महिला कार्यकर्ते आसात ह्यो प्रत्येक बुथाचेर वचून केंद्रान केल्ल्या सरकारान तशेंच गोंयचे सरकाराचे काम आसा हे लोकांपर्यंत पावोवपाचें काम आम्ही करतले आणि म्हाका दिसता हे कामाक आयच्यान आमी ऑलमोस्ट खुबश्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सुरवात केल्ली आसात आणि 11 पासून 11 तारीख पर्यंत हे काम आम्ही फुडें व्हरतले। मुद्रा लोनासकल जवळजवळ 70% बायलांनी म्हणजे जे टोटल जे तांच्यानी बेनिफिशरीज आसा ताचेर जवळजवळ 70% महिला वर्गच आसा आणि त्याचबरोबर स्टँड अप इंडिया सकल 9 कोटी बायलांनी असो हाचो लाभ घेतला जेका खास करून SC ST OBC ह्या भावा आणि भयणां खातीर म्हणटा तशें लोन घेवंक मेळटा पण भितरल्या भितर 9 कोटी बायलांनीच म्हणटा तसो हाचो लाभ घेतिल्लो आसा। स्वच्छ भारत अभियान मुद्दम हांगासर मेन्शन करपाक सोदता की स्वच्छ भारत अभियाना सकयल जवळजवळ 7.25 crores ऑफ टॉयलेट्स हाव बीन कन्स्ट्रक्टेड आणि त्याचबरोबर हे जवळजवळ 3.5 लाख गावांनी आणि 17 राज्यांनी हे टॉयलेट्स बांधले गेले आसा